येयल्या नॉमिनेशन फायल करपा खातीर. सो पेडण्या खातीर हांव उमेदवार म्हणून RGPचो रावलेलो आसा. तशेंच आमचे जे सपोर्टर्स आहा तशें आमचे टीम आसा आमच्या वांगडा आनी आमचे जे लोक रावल्यात ती केन्ना आमची RGP निवडून येतली आनी आमची खंय तरी सरकार आमचो जातलो म्हणून रावलेले आसा सगळे. तशें आमी लोकांच्या घराघरांनी वयता, डोर टू डोर करता तेन्ना आमकां लोकांचो खूब रिस्पॉन्स मेळटा, बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोक म्हणटाले की तुमकां आमी रावलेले आनी लोकांची आमी खरी परिस्थिती जाणा कळ्ळी आमकां की लोकांच्या घराघरांनी वयता तेन्ना आमकां कळटा की लोकांची कितें परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज मेरेन एक राजकारण जाल्लेलें आसा, फक्त पयशांचें राजकारण जाल्लेलें आसा. हे पयशे खातात आनी लोकांक फटयतात. सो हेका लागून आमी खंय ना खंय आयज फुडें चल्लेले आसा, कित्याक आमच्या खंय तरी आयज गोंय राखपा खातीर, आमच्या पेडण्या राखपा खातीर, आमच्या गांवां राखपा खातीर फुडें चल्लेला. मेन अजेंडा खंयचो आसता आणि प्रॉब्लेम खंयचे प्रॉब्लेमाचे सो आमचे अजेंडा म्हणल्यार मेन आमचे जे लोकांचे जे गरजो आसात ते आमी पयलीं पूर्ण करतले. तशेंच आमचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसा तांकां आमी स्वताच्या पांयार उबे करतले. ते म्हणजे एम्प्लॉयड जात म्हणजे नोकरी दिवन नाजाल्यार खंय तरी बिझनस करून नाजाल्यार खंय तरी एक सादो धंदो घालून आमी तांकां सेटअप करतले फूल. तुम्ही पेडणे मतदारसंघात रावत असताना हांगा जर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट काम चालू आसा आणि ताचे जे फ्लायींग ओवर्साचे जे 6 लेन रस्तो आसा त्याच्या संदर्भात तुमची भूमिका कितें? सो ते पळोवपाक गेल्यार हे फक्त आमचे शेतां भाटां उडोवन हे फक्त रोड हाडूंक शकता. फक्त कित्याक मोपा एअरपोर्ट लोकांक इतले रस्ते गरजच ना, कित्याक हे फक्त कसिनो आनी खंयचे व्हडले प्रोजेक्ट येता, हॉटेलां येता, तांकां लागून हे फक्त रस्ते करपाक सोदतात. हांवें म्हाका दिसता जितले पावसाळे खाल्ले इलेक्शनान सोशल वर्क बीन पासून सुद्दां ल्हान आसतना ती म्हाका खूब आवड आसली आनी जेन्ना हांवें फर्स्ट वोटींग केल्लें थंयसून हांव सोशल वर्काक आनीक करपाक लागलो. सो पयलीं आमी MGPक काम करताले. MGPन कितें काम केलें, कितें आमचो दूख केलो तो आमकां खबर आहा. मागीर BJP बरी म्हणून BJP वांगडा 15 वर्सां काडली. आयज म्हाज्या चलयेचें एक काम जावंक ना. म्हाजें सोडून आयज आमचे जितले एम्प्लॉई भुरगे आसलेले एका भुरग्याचे पासून काम जावंक ना. सो आमी हे पार्टेक विटारले आहा सामके. आनी आयज आमचो मनोज बाब हेका लागून तरी ही 2 उतरां हांव उलोवपाक हांगा शकता. ह्या मनोजाक लागून आमी इतले वावरता. जो आमचो गोंयचो पूत आयज आमच्या गोंया खातीर आयज मरपाक पासून तयार जाला. फुडें आमी तेच्या फाटल्यान आमी तेचीच हें चलयतले. आनी इतली आमकां खात्री आहा की जरी आमच्या वांगडा लोकांनी आमी जेन्ना डोर टू डोर करता तेन्ना लोकां कडसून इतलो प्रतिसाद मेळटा की आमकां जरी आमी ना तुमच्या वांगडा भोवले, जरी आमी तुमच्या फाटल्यान ना येयले जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा सरीत आसतले. आनी सुजय म्हापसेकाराचो विजय निश्चित आहा.